बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीचे बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातक करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्र आनी विजमिता करतलो. आमेन. पवित्र आत्मे म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं तुजी उतरां करी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्मा जो लोक व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. तांकां कोवीड दुयेंसांतलीं सांबाळून राखून दवर, सगळीं दुयेंसां तांची बरीं कर आनीक सगल्यो आडकुळ्यो तांच्यो तूं मेकळ्यो करून दी. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 11 मार्चाची 2021. हांव सजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जॉन 20 वळ 30. जेजून शिसां उजेर केल्ल्यो आनीक जायत्यो खुणां ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. 31 पूण जेजू खरेपणी क्रिस्त आनीक देवाचो पूत म्हूण तुमी बावाट धरचे खातीर आनीक बावाट दवरून ताच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. आतां आमकां जॉन हांव कितें सांगता की बायबलाचेर पळे अजापा मिलाग्र्यो बरयल्याय आनीक तेजे भायर जायत्यो खुणां बरयलो ना म्हणटा पुस्तकाचेर, पूण ह्यो जितल्यो बरयल्याय त्यो म्हणटा ताच्या नांवान वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्या पासत. कोणाच्या जेजूच्या नांवा वरवीं जिवीत मेळटा. ह्यो लोक मिलाग्र्यो वाचून कोण जेजूचे भाशेन करता जाल्यार वेल एंड गूड, पूण जे मेरेन कातोलिकांक ह्या उतराची सोजमणी पावना ते मेरेन कातोलिकांक केशींच सुदरवपाची न्हय. आमी जाणाय ताच्या जेजूच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्या पासत. आमकां तर जेजूचें नांव म्हळ्यार कितें? जेजू गेल्या नांवाक केन्ना पावर आहा. कोंकणीन कोण इंग्लिशीन कोणें एक हें काडलां, गॉस्पल म्युजीक काडलां, देर इज पावर इन द नेम ऑफ जिजस म्हूण. जेजू गेल्या नांवां म्हणटा तें पावर आहा. कोणें बरयलें तें, पूण तो पावर केदो येता तें कांय बरयलो ना. जालें. जेजूच्या नांवां पावर आहा. तेणें बायबलाचेर तें आमकां मेळटा आनी सगळ्यांनी बायबल वाचिला कातोलिकान. जेजूच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्या पासत. केदो जिवीत मेळटा? पावर आहा म्हूण मेळटा तें नांवां. जेजू देव म्हणून तें जेजू नांवां पावर आहा आनी तें नांव देवान खूद आज्या वरवीं मोरयेक दिलोलें, सायबीण मांयक. आमी सायबीण मांयक चड मानताय, जेजू उणी मानताय कातोलिकां. गोंयचीं कोंकणी गोंयची कातोलीक पळय हें कोंकणी स्पिकींग, ती सायबीण मांयक सातांक आनी हुर्सांक मानताय सुबेज, पूण जेजू उणी मानताय. जेजूच्या नांवां वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्या पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्याय. आमी वाचिलें, देवान आमकां इतुली सवलत दवरलो आहा. आदीं एक बायबल घेवपा वय सारको गांवां पळय ग्रेस्त मनीस आहा तेका घेवपा मेळटालो. कित्याक तो बरोवपा वर्सांच्या वर्सां लागता वय बायबल, ओल्ड टेस्टामेंट. कित्याक तो कातीचेर बरोवपा पडटालो. ओल्ड जावं मागीर न्यू येयलो म्हण तूं. न्यू तशेंच त्यो मोनजाती कातीचेर बातीचेर जावं पेपराचेर तें अशें करून पेन इंत घालन मागीर ते कातीचेर बरोवपा पडटा. तो मोनजाती कात जालें लेदराचेर बरोवपा. आतां एक लेदराचो मोच घेवपा गेल्यार कितू पयशे हजारांनी पयशे सांगताय एक मोच्या पारे. लेदर म्हणटाय आनी तशें जिन्सा एक बेल्ट देखून घेवपा गेलो जाल्यार
एक लेदरा कितू वस्तू पडटाय त्यो कितू म्हारग पडटा आनी आख्खो बूक एक 50 कोरार बूक हातीन लेदराचेर बरोवपाचो कितू हजार पडले ते चुये. तर तेन्ना व्हडलो गांवांत कोण व्हडलो मनीस आहा तेकडे परवडटालें हो बायबल घेवपा आनी दुसऱ्यांक कांय खबर नासली. तेका लागून ज्यूस लोकांक सगळें पिश्यांत काडलें त्या दोणां 50 कोरारांत. ते आनी कायदे वाडोवन वाडोवन 613 कायदे जालीं त्या दोणां. तर एशें कोन्न कोण बरो पयशांकार आहा, पेजाद आहा तो एशें कोन्न लोकांक पिश्यांत काडटाले ते मागीर तेंगे ज्युसांगे पाद्री त्या तेंपार. तुमी हें केलें फायन, तें केलें, तुमी भायर हें केलें आनी कितें. एशें कोन्न सगळें हुकूमशाही चलताली धोरम म्हणल्यार. जेजू खुर्सार देखून मारपा तेच धर्माचे वडील. आमकां आतां आमगेलो धर्म कातोलीक धर्म खंय पावला. कातोलीक धर्म हो आतां ज्युसांच्या परस फास्ट जालो आहा. आतां पड कातोलीक धर्म पड चलता गोंयांत तो ज्यूस तेदोन जेजू खुर्सार मारलो तेज्या परस फास्ट चलतात. ना चोय कितें जालें कातोलीक थिंग धांवताय मोर्चा काडूं. जे परी ज्यूस धांवताले जेजू मारूंक ते भाशेन कातोलीक धांवताय. हिंग मोर्चा काडटाय थिंग मोर्चा काडटाय हेज्या आड उलयताय तेज्या आड उलयताय सगल्यो सो खबरो. आनी आमकां कितें जॉन कितें म्हणटा डिसायपल जेजूच्या नांवा वरवीं आमकां जिवीत मेळच्या पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. तर कातोलिकांक जिवीत मेळटा ना. कातोलीक म्हणटाय आमगे कोडशाचें आमगे जिवीत काबां जातोलें. फॉर्मुलॅनाचें आमगे जिवीत काबां जातोलें. जरी तर तुमी आतां हितू वर्सां जालीं बायबल आहा इंग्लीश बायबल आहा कोंकणी न्यायालो बायबल 50 कोरार तसोच नवो कोरार काडला कोंकणीन आतां दोनी काडले. पयलो म्हणटा नवो कोरार आसलो तो देखून भरपूर सुबेज आसलो. आतां फाटलीं 50 वर्सां जालीं दर कातोलिकाक इंग्लिशी आसूं पडटा कोंकणी आसूं पडटा दर कातोलिकाक आनी हिंदी आनी बायबल आहा. चल 3 जाले. प्लस जायत कातोलिकांक नॉर्थ गोवा मराठी कळटा. 4 जाले. 4 भाशेन तुका ट्रान्सलेशन मेळटा बायबलाचें. तुगेलें खूद कोंकणी भाशेन जाय जाल्यार मेळटा. खूद इंग्लीश भाशेन सगळे गोंयकार कातोलीक इंग्लीश जाणाय. इंग्लिशेन कितू वर्जन आहाय. BibleHub.com मारयाय आनी एक वर्ड मारयाय कितू वर्जनां तुका बरे भाशेन तुका सोजमणी जायते भाशेन मेळटा सुटायन मेळटा सारकी. पूण पूण कातोलिकान आमी गोंयां जेजूच्या नांवा वरवीं आमकां जिवीत मेळच्या पासत म्हणटा तशें कोणाक जिवीत मेळ्ळोलें ना. आज पूण ह्या पवित्र आत्म्याच्या उद्देशीं सगळीं कोण पळय म्हगेलो व्हिडिओ चॅनल पयले फाटी मेळटा. व्हिडिओ काबार आतांच्या आतां डिस्क्रिप्शन वसाय उठ नाका कोदला वयलीं उठोन वयची न्ही पयलीं पवित्र जाय ना जाल्यार देंवसार तुमचें केदोणां मरण कोन्न तुमकां संवसारांतलीं काबार कोत्तलो म्हणून कांय गॅरंटी ना. घरांतूच तुमी मोन काबार जायत. तेका लागून हो व्हिडिओ एकोडे तेकोडे पास कोन्नाकाय. चोय तियागो तुजी खबर सांगत मरे तेजी खबर सांगत मरे तुजी खबर सांगत मगो मो एकोडे तेकोडे हो पास कोन्नाकाय म्युजिकल हेडा भाशेन. जेका व्हिडिओ मेळटा कोणू जावं भुरगीं जावं कोणू जावं तुगेले भुरग्याचे उद्देशीं तुगेली माय पाय पवित्र जातलीं. माय पायक मेळटा शामायक मेळटा. तुजे वरवीं तुजीं भुरगीं नाजाल्यार तुजीं नातरां आनी पोतरां तुजीं पवित्र जातलीं. एक मनीस पयलो पवित्र जावपाचो घरांत तेन्ना बायबलाचे वेस आहा गुगला मारयाय द होल हावज होल्ड वील बी सेव्ड. आख्खो घोराबो साल्वार जातलो. केदोणा कितकोन जेजूच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्या पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. तो हे वस्तूंचो हे घडणेचो ह्या बायबलाचो तितून पळय सगल्यो वस्तू मिलाग्र्यो सगल्यो बरोवन दवरला. तेजे वरवीं आमी आतां कातोलिकां चलया. जेजून पळय बायबलाचें कितें सांगिलां तें आमी करया आनी आमकां जिवीत मेळटलें बरें. हें पेसांवाचें शिरापाचें कोण फॅमिली ट्रियाचें पाड पडलो फॅमिली ट्रियाचें ना जाल्यार दुयेंसां पळय पायक डायबेटीक जालें माय भुरग्यां डायबेटीक जाता मागीर नातरां जाता मागीर जल्मा सावन मागीर भुरग्यां शुगर डायबेटीक जायन येता. हीं सगलीं कित्याक लागून जाताय तीं कित्याक आमकां जिवीत ना मरण हेजें नांव कितें मरण. एक दुयेंस जावप म्हणल्यार कितें तुगेलें मरण रेडी. दुयेंस म्हळ्यार तुका एक येलो सिग्नल तूं गाडी चलयता जाल्यार येलो सिग्नल तुवें रावपाचें ब्रेक मारपाचो.
एलावड ना हिंगा यूकेकू येलो सिग्नलाचे पास केल्यार फायन पडटा. तर आनीक पॉयंट पडटाय लायसन्साचे. 6 पॉयंट आसतले धरतून 3 आसताय मिनिमम उणे 3 पॉयंट धरतून 3 पॉयंट आनी 100 आसता घोडी पयले फाटी 100 पावंड येलो सिग्नलाचे क्रॉस केले जाल्यार. तर हें सारकें आमकां कातोलिकांक गरजेचें. तुका दुयेंस लागोलें म्हणल्यार तुगेले जिविताचें मरण रेडी. सारकें शुअर. कित्याक लागून सांगोत हांव? ल्हान भुरग्यां लागून सांगोत हांव. आतां ल्हान भुरगीं दुयेंसांतूय कमी आसताय. तेजेर माय पायक कळपा जाय की येलो सिग्नल आमकां पडली, आमी आतां ब्रेक मारपाचो, आमी आतां पवित्र जावपाचीं, आमी पळय वायट जिवीत सारलां, ताजो हो परिणाम भुरगीं दितात. माय कोत्ता पाप, भुरगीं दिता जाप. माय पाय कोत्ता पाप, भुरगीं दिता जाप. हें जालां खबर कातोलिकांगेली. आनी तें स्वत खरें. जे मेरेन तूं हो शिराप तुगेले मायेच्या पायच्या वरवीं तुजेर येयला, तुका तर हो आज पवित्र आत्मो सांगता ते उद्देशीन तर तूं आयकोन तर पवित्र जायना. तुमचें निसणटोन भुरगे एकठांय जाल्यार भुरग्यांचें निसणटोन, भुरग्यांगेली मामा डाडा एकठांय जाल्यार तुमचें निसणटोन, माय पाय एकठांय जाल्यार तुमगेले भुरग्यांचें निसणटोन, शेमाय शेपाय एकठांय जाल्यार तुमगेले भुरग्यांचें नातराचें पोतराचें निसणटोन, सगळ्यांचें 100 पिळग्यो निसणटोन. जे मेरेन हो पळे वायटाचो रस्तो दर एक गोराब्यांत, दर एक गोराब्या म्हणटा गोंयां 99.99% दर एक गोराब्या गोंयां पळय हो वायटाचो रस्तो चल्लोलो आहा तो एक मनशान घरांतलो पयलो मोडपाचो. तेन्नाच आख्खो गोराबो साल्वा जातलो. आनी जेन्ना तूं हें वायट सोडटा, पवित्र कातोलीक जाता, तेन्नाच तूं जेजूचे भाशेन संवसाराक एक उजवाड जाता. आनीक हो बायबल आमकां पळय बरोवन दवरला. तेजो आमकां उपयोग करून आमच्यान संवसार पवित्र करूंक जाता. जे मेरेन जेजून आनीक 11 शिसांनी मेळोन आनीक हेर म्हणटा शिस आसले जे चोरयांक गुप्ती कोताले त्या दोणां, आनीक म्हाजे उपरांत म्हण तूं सगल्या इग्रोज मातेन कातोलीक इग्रोज मातेन पाप सायबांनी इतलीं वर्सां मेळोन हो जेजूचो वावर फुडें वयलो. आनीक म्हाजे अकस्मात हे दुसऱ्या देवसार उत्पन्न जाले ते जावन आसा ते बिलिवर आनीक प्रोटेस्टंट. आनीक हेर आतां पळय इतल्यो क्रिस्तांव पळय संस्था म्हणटाय त्यो हो कातोलिकांनी जेजूगेलो वावर बरें फुडें वतालो. हेणी आतां फाट करून ते आतां सारके लोकांक नाडूंक मुखार सरले. आनी थोडे तितूंतले कातोलीक देखून गोंयच्या फोंडांत पडले. आनीक फोंडांत पडले तेंचें मरण जालां. सारकें मरण हांवें चोयलां. ती आनी केन्ना बरी भोगपा न्हय. आनी कातोलिकांय भोगनाय म्हण तूं, पूण कातोलिकांक एक चान्स आहा. हें पवित्र आत्म्यागेलें प्रवचन आयकोन कातोलिकांक व्हडलो चान्स आहा पवित्र जावपाक आनीक वायटांतलीं मरणांतलीं साल्वार जावपाक. पयलीं मरणांत उलोवया. मरणांतलीं बेगीन पळय भुरगेपणी मरण येता तितूंतलीं साल्वार जावपाक. कित्याक मरण येयलें म्हणटकीर मागीर आनी कांय करपा जायना. तेका लागून तुमगेलो पयलो जीव वाटाय. तुमी म्हणटले पवित्र जायन कितें फायदो? पयलो तुगेलो जीव साल्वार जातलो मेन. आतांचे आतां पवित्र जाय तुगेलो जीव साल्वार मरण तुगेलें कॅन्सील. आनीक 24 वरां आयकाय आज आनीक सदांचे आयकाय आजी न्ही डेली आयकाय 24 वरां. डेली मुगे 3 भाशेन प्रवचन जाता. तिनूय भाशेन आयकाय. आनीक टायम मेळटा जाल्यार राती एक भाशेन घाल्याय, सकाळीं 8 सायंसाक एक भाशेन घाल्याय, राती एक भाशेन घाल्याय. 24 वरां घरांत दवराय आनीक बरोवयाय आनीक तें चोयाय. आनीक तुमी एक 5-10 मिनटां व्हिडिओ कोराय. दुसऱ्यांगेलें कांय स्क्रॅप घेनाकाय. तें सगळें क्रॅप. तें क्रॅप गेल्यार मागीर तुमचें स्क्रॅप. तेकाच लागून सारको स्थितींत दवरयाय. पवित्र जालें म्हणटच तुमकां थोडो तेंप मुगेलें हें प्रवचन आयकोन तेंचे बरोवन तुमी कोरयाय. आनीक मागीर 5-6 म्हयन्यांनी तुमकां तुमगेलें भावार्थ सारको घोटी जातलो. आनी मागीर पवित्र आत्मो तुमचे बरोबर आहायच म्हूण तूं, पूण तुमकां
कितें वायट आनी कितें फाल्स आनीक कितें सारकें न्ही तें तुमकां निर्णय घेवपाक तुमकां शक्ती आनीक बळ फावो जातलें. ओवेसवर 21 वळ 1 जॉन. त्या उपरांत तायबेरियासाच्या दर्याशी जेजू नव्यान शिसांक दिश्टी पडलो. पोरी जेजू दिश्टी पडलो. 2 शिमांव पेद्रू जोवळो म्हणलोलो तोमास, गालिलियांतल्या काना गांवचो नातानियाल, जेबेदेवेचे पूत आनीक ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. शिमांव पेद्रून ताका म्हणलें, हांव मासळी मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनीक होड्यांत चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. आतां हिंगा कितें जाता, जेजू मोरोन दिश्टी पडलो. रूम बंद आसलोलो, रुमा भितर येयलो बंद आसतना. थिंगा तोमास नासलो. मागीर तोमासान म्हणलें, हांव स्वता मानना. मागीर तोमासा दिश्टी पडलो. आतां त्या उपरांत तायबेरियासाच्या दर्याशी जेजू परतून नव्यान दिश्टी पडलो. हिंगा कितें करून दिश्टी पडलें बरयलां. हे सगळे शीस पेद्रू आनीक सगळे आसले बारबर बरयलां सगळ्या नांवां. तर शिमांव पेद्रू आमगेलो पाप सायब तांकां म्हणलें, कोणाक हे सगळे शिसां थिंगा नांव बरयलें ती आतां आसलें ती, हांव मासळी मारूंक वेतां. आतां आमगेलो पाप सायब चोय कितें म्हणटा पयलींचो फस्ट तो कितें म्हणटा, आतां हांव मासळी मारूंक वेतां म्हणटा. आतां तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. तेणें म्हणलें, आमी येताय. ते गेले होड्यांत चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. आतां हिंगा पेद्रू कितें कोता, पेद्रू आनीक हे सगळे जेजू गेले शीस. तेणी 3.5 वर्सां ह्यो मिलाग्रो पयल्यो. जेजू जीत जायन येवन पयलो. जेजून म्हणलें, हांव तुमकां पवित्र आत्मो दिता, वचात म्हजी खबर परगटात. पूण हिंगा शिमांव कितें कोता, शिमांव खबर परगटूंक गेला ना. शिमांव पेद्रू म्हणटा, आपूण मासळी मारूंक वेतां. जेजू गेलें काम खबर ना सोडली जाल्यार, पूण हिंगा आतां हे सुवातीचेर हो पळय ही पळय घडणी जाता. तेजेर आमकां कळटा की पेद्रू आनीक जेजू गेलो वावर करपाचो, फुडें व्हरपाचो. म्हाका दिसना तेगेले मोती कितें आसलो अशें म्हणून हिंगसान हिंगा हे सुवातीचेर तो पळय आतां जाता. ही सुवात पळय आमकां कळटा कितें जालें तें. तेजेर तो म्हणटा, हांव मासळी मारूंक वेतां. आतां मासळी मारपाक सोडय म्हूण सांगलो जेजून, आनीक म्हजे बरोबर ये म्हणलोलें. हांव तुमकां मनशांक धरपाचें गंवळी कोता म्हणलोलें. मॅथ्यू म्हूण तूं धर्म वसुलदार टॅक्स कलेक्टर, पूण शिमांव पेद्रू नुस्तेकार, तेगेलें बिजनस नुस्त्याचें. तर तो म्हणटा, आतां आपूण परतून नुस्तें मारपा वयता. तर 3.5 वर्स जेजूगे वावर केल्लो तेका जाता हो कॉन्ट्रॅक्ट हिंगा काबार जालो म्हणून. आतां हिंगा गल्फा बी 2 वर्सांची 3 वर्सांची विजा मारताय. ते भाशेन तेंगे 3.5 वर्सांचो मागीर कॉन्ट्रॅक्ट जालो, विजा काबार जाली. हो दांगे कंपनी कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा तो काबार जालो म्हणटच ती विजा काबार म्हणून मागीर ताका धाडटाय परतून. तेसोलें शिमांवान केलें चोय. जेजूक घेनासतना म्हणटच जेजू आनीक नांवू ना. तर जेजूच्या नांवान कांय केलो ना हिंगा आमकां दिश्टी पडटा. शिमांव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासळी मारूंक वेतां, आनी तेय गेले. पूण ते रात्री तांकां कांयच मेळ्ळें ना. तर आमी कातोलिकांय आमगेलें अशें जालां, आमी आमगेल्या बळाचे शिमांव पेद्रूचे भाशेन आमी सगळे कातोलीक गोंयचे मुखार सरले. आमगेलो फुडार करूं. कोण तियात्री जाताय म्हणटाय, कोण कॉमेडियन जाताय,
कोण मागीर कांतर बरयताय आतां ल्हान भुरग्यांक धुकलून उडयताय तितून कांतरान कॉमेडीन तियात्रांनी कॉम्पिटिशनांनी हितून तितून मागीर कोण म्हूण तूं आमी बरें शिकतले आमी बरे मनीस जातले बरे जोडटले तेशी धांवताय अर्दे आनीक मागीर कोण म्हणटाय आमी पुर्तुगेज पासपोर्ट कोण पुर्तुगाला वयतले तेशी धांवताय मागीर पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळ्ळो म्हणटच तुज्यान अमेरिका वचपा जाता कॅनडा वचपा जाता ऑस्ट्रेलिया वचपा जाता न्यूझिलंड वचपा जाता हे सगळे आख्खे युरोपा वचपा जाता आख्खे सगळे बरे बरे गांवांनी आमी वयतले हो जायतो लोकांगेलो प्लान आहा पूण हो प्लान बरो आहा वायट ना हितून कांय पूण कितें गल्फा गेले ओर हिंग गेले म्हळ्यार बरें आहा म्हूण तूं UK येयले खूंय गेले पूण तूं जेजू घे तर वावर कोना जाल्यार तूं फिनीश तूं केदें व्हडलें काम कर केदें व्हडलें तुका पद आसूं तूं तर जेजू गेलें काम कोना तूं फिनीश तुका आनीक कांयच ना तुगेली ग्रीन तुगेली येलो लायट चालू आहा म्हणटच तुजेर केद ना मरण खूंय तूं गाल्फा आहल्यार गाल्फा मरण येयत नाजाल्यार UK आहल्यार UK मरण येयत खूंय तुजें मरण येयत म्हूण सांगो जायना तर हें सारकें आमकां गरजेचें शिमांव पेद्रू गेली देख आमी घेया शिमांव पेद्रू जेजू गेलो वावर सोडून आपण परतून नुस्त्याचो धंदो कोत्ता ते भाशेन तेगेलें मन आहलोलें आमकां कोट्टा थिंगा शिमांव पेद्रून तांकां म्हणलें हांव मासडी मारूंक वेता तर ताका जायते कामदारूय मेळ्ळे एकल्या मनशाच्या मासडी मारूंक जायना तो तेणें दुसऱ्याचो सांगात घेयलो तर एश कोन्न आमी दुसऱ्यागेल्या सांगातान आमी होंडा पडले आतां सगळे शिसूय होंडा पडले तेंचे मतींत शिमांव पेद्रून गायलें उतर हें देंवसरा गेलें उतर शिमांव पेद्रून तेच्या मतींत गायलें हांव मासडी मारूंक वेता हें तेणी आयकलें आनी तेणी मानून घेयलें जे पळय आमकां कांतोरीस तियात्रीस कॉमेडियन पळय होंडा उडयताय हे जेजू गेलें अशें तेशें उपयोग कोन्न हें कोन्न तें कोन्न आमी देवाचीं कांतरां म्हणटाय हो जेजूचो कोरेजमाचो तियात्र आनीक केसलो बरो गोराब्याक हो तुमचें तियात्र बऱ्याक पडटलो आनीक हें तें म्हणोन पळय अशें करून सिमांव भाशेन लोकांक फटयताय कातोलीक आनी माय पाय भुरग्यांक सांगताय तूं बरें कांतार म्हण गो तूं ऑर्गन शिक रे तूं गिटार शिक रे आनीक बँडान जॉयंट जा रे आनीक हें कर रे वन मॅन शो कर रे आनीक कितें कर रे हें कर रे तें कर रे म्हूण सगळें ह्यो शिमांव पेद्रू भाशेन वायट तकली दिताय कातोलिकांक शिमांव पेद्रून केलें तेशें कोन्न हांव मासडी मारूंक वेता म्हणून सगळें तेंकांय हुस्कायले तेणी जेजू गेलो वावर सोडून सगळे नुस्तें मारपाक गेले हें 3.5 वर्स करूं ना तेणी आतां अकस्मात सिमांवाच्या मतींत गडी देंवसरान गायलें आसतलें की जेजू सांगता आपल्याची खबर परगट म्हूण जेजून सांगिना पूण हे देंवसरान गायलें तेजें चल बाबा तूं वच रे तुगेलो कॉन्टेक्ट जालो जेजू मेलो मरे काबार चल आतां तूं तुगेलें बिजनस परतून कर बरो बिजनसा दिसान दीस डिमांड वाडत वयता नुस्त्याक तर हो देंवसराक आयकोन नुस्तें मारपाक गेलो पेद्रू आनी तेय गेले जे परी आतां सगळे कातोलीक पडे होणांत पडलो हाय गोंयकारू ते भाशेन जालो संवसार सगळे म्हणटाय हे भाशेन चल्ल्यार आमी आमचो संवसार जातलो ना जाल्यार तुमचें भुरग्यांचें निसवणटन चोय आमी मायन पायन कितलो थोकोस घेवन आमी रात आहलोली दीस कोन्न म्हणटा 24 वरां आमी काम कोन्न रोगोत आहलोलें म्हणटा आमी घाम केली वारोन गेलें रोगोत आमी इतलो थोकोस घेवन आमी हो आमचो घोराबो घडल्यार तुमकां वाडयलें तुमकां शिकयलें जें आमकां मेळोंक ना तें तुमकां आमी दिलां बऱ्यो वस्तू दिल्याय तुमकां मोटरसायकलो दिल्याय मोटरां दिल्याय हें सगळें माय पाय भुरग्यांक ब्रेन वॉश कोताय आनीक भुरग्यांकूय माय पाय तेंचेच भाशेन फोंडान उडयताय जे परी पेद्रू शिमांवान तेंचे तेगेले शिसांक जेजूच्या शिसांक तेजे बारबो आहले तांकां होंडा उडयले चलाय नुस्तें मारपाक ते गेले तर आमी आतां हिंगा फूल स्टॉप मारया हें आमगेली पळय ही देंवसरा गेली पद्दती पळय गोंयां कातोलिकां म्हण मोदें सगळ्या मोदें जायन येयलोली आहा ती आमी मोडया कातोलीक कोण जेजू गेलो वार कोनाय कोण जेजू गेल्या उतरांचेर चलनाय सगळे ओलके पोलके कातोलीक जालो हे गोंयचे तर आमकां आज
फूल स्टॉप ब्रेक मारपाचो कंपल्सरी, ना जाल्यार तुमी जाणाय परिणाम कितें तो, परिणाम तुमचें मरण. आनीक दुसरो आनीक एका जाबाब ना, मरण केसोलें पिशांचे सुण्याचे भाशेन बरें मरण न्ही. आनी खंय वयतले मुत्री इफेर नात. अशें म्हणटाय की आमी मरणाचे वयल्यान उलोवपाक शिरी पडना, तें बरें न्ही. हें सगळें देंवचारागेल्यो फोट्यो. मरण गरजेचें सारकें, मरणाचे पयलीं उलोवपा जाय मनशान. तुगेलें मरण कितको येतोलें, केदोण येतोलें, तें मरण तुज्या हातींत आहा. जाण एकल्यागेलें मरण जाण एकल्याच्या हातींत आहा. देवान 6वे रात्री कांयच निर्मिलोलें ना. हीं फकत तियात्रिस्तांगेलीं फकाणां. जण एकल्याच्या मनशाचें मरण जण एकल्याच्या हातींत आहा. चोय आतां कितू भुरगीं गोंया मरण जाताय चोय, हेजे चोय, पेपराचेर चोय. मरणाचे कितू फोटो येताय, बर्थ डेट चोय तेंगेली, मॅलिटी डेट चोय, कितू वर्स मेळ्ळे तेंकां, 50 वर्स मेळ्ळे जाल्यार चोय. 60 वर्स म्हळ्यार जिविताचें वध. देवान सांगिल्लें मनशाक 120 वर्सांचे वयर मेळपाची न्ही, 120 वर्सां. लांब जिवीत. केसोलें वावर कोता आसतना जेजू गेलो. जेजूगे वावर केल्यार मेळटा तें लांब जिवीत. ना जाल्यार बेगीन मरण. आनी जेजूगेलो वावर म्हळ्यार कितें? प्रवचन कोन्न लोकांक अजापां मिलाग्र्यो कोन्न लोकांक बरें जिवीत दिवपाचें. कुशाल बरीच जिवीत, आनंद बरीच जिवीत, संपूर्ण जिवीत, तेका म्हणटा एबंडन्स लायफ. आनीक तुमी तर जेजूचे भाशेन कोनाय जाल्यार तुमकां पिशाचे सुण्याचे भाशेन लायफ सगल्यांक घांस मारपाचें मेळटा तेंकां. 4 सकाळ जातोच जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, आरे बामानू मासळे कितें तरी पडल्या रे. जेजू आतां तांकां प्रश्न कोता. इंग्लिशीन हिंगा फ्रेंड्स म्हूण बरयलो आहा. NIV वर्जन इंग्लीश NIV. हिंगा फ्रेंड्स म्हूण बरयला. हिंगा आरे इश्टा न्हू म्हणपाचें, बामा न्हूय. खबर ना कोण ट्रान्सलेट केलो पूण आसूं. हांव तुमकां इंग्लिशीन कितें बरयलें तें सांगता. 5 Jesus called out to them, friends, haven't you any fish? म्हळ्यार तुका कितें तरी पडला मू? मासळी कितें तरी पडल्या मू? जेजून कितें म्हणलें काय इश्ट म्हणलें हिंगा फ्रेंड्स. आनी मोची न्ही पयलीं देखून बायबलाचेर बरोवन आहा चोय गुगलाचेर टायप कोराय. नो मोर आय कॉल यू स्लेव्स बट आय कॉल यू फ्रेंड्स. स्लेव्स म्हळ्यार जाणाय आमी पात्रांवाच्या हातीच्या खाला रावपाचे जे मजदूर कामदार आहाय ते तांकां आनीक तांकां पयशांनी विकती घेताय. स्लेव्स म्हणटाय तांकां. स्लेवरी मारयान चोय गुगलाचेर. स्लेवरी इन रिसंट टायम्स कितें मारयान चोय स्लेवरी. स्लेवरी इन द ओल्डन टायम्स मारयान चोय. आनीक स्लेवरी इन द रिलीजन मारयान चोय. सगळें मारयाय चोय. स्लेवरी वर्ड्स कितें, स्लेवरी म्हळ्यार कितें, कितकोन लोक मनशां त्रास कोता. आतां देखून 21st सेंच्युरीन देखून स्लेवरी चलता. तर ही स्लेवरी म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुका मनशां विकती घेताय. आनीक तुका माय पाय कोण नाय, तुका आमी मोटरसायकल कितको कंपनी वचून विकती घेवन येताय ते भाशेन. तूं मागीर जिवीत भर तुवें तितूंच त्या कंपाउंडांतूं रावपाचें. पात्रांगेलें व्हडलें भाट आसता तितूंत तुवें जिवीत भर काम करपाचें, तितूंत मरपाचें. तुका फामील ना, सोयर नाय, कोण नाय. तूं स्लेव. तर जेजू म्हणटा नो मोर आय कॉल यू स्लेव. कित्याक आदीं लोकांक जेन्ना आदां येवन व्हळ हायलें तीं गुलाम, देंवचाराचीं गुलाम जाल्लीं. सगलें देंवचाराचें वायट तेंचेर येतालें. आनीक देवाचे काकुटीन मागीर कितें बरें तांकां मेळटालें. तेका लागून जेजून म्हणलें आपूण तुमकां आनीक स्लेव्स म्हणना, मुकदो म्हणना.
स्लेव्स तर आपण आनीक तुमकां स्लेव्स म्हणना, आपण तुमकां इश्ट म्हणटा. तर आमी आतां हिंगाय चोवपा जाय की जेजून ताका हिंगाय इश्ट म्हणलें. ताणी जेजूक जाबाब दिलो कांयच ना म्हळ्यार कांयच मेळ्ळो ना तांकां. रातभर तेणी मासळी मारली पूण ताका कांयच मेळ्ळोलें ना. सो जेजून तांकां सांगलें व्हड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनीक तुमकां मासळी पडटली. ताणी रांपोण घाली आनीक मासळी एकदम चोड पडली देखून तांच्यान रांपोण ओडूंक जायना जाली. तर जेजून सांगलोलें ते पोरी शिसांनी केलें. तांच्यान रांपोण ओडूंक जायना जाली. जेजून पळय म्हणलोलें तें घडून येयलें चोय. आय एम कम टू गिव यू लायफ एंड लायफ इन अबंडन्स. भरपूर संपूर्ण जिवीत दिवपाक हांव संवसारांत आयलां. एक मासळी पडोना आतां तांच्यान ओडून हाडूंक जायना ती जाली. तांकां दिसपटो सोडोवपाक जाय आसलोली तेज्या परस चोडाच्या चड सारकी तांकां मासळी पडली. आनीक आमी हें सोंपें जिवीत जेजून तांकां सांगिल्लें उजवे वाटेन घालात. व्हड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात. आनीक आमकां जेजून सांगिलां आपल्याची खबर परगटात. आख्ख्या संवसाराक म्हळ्यार घरा कोसा कोमेस कोरे म्हाजी खूंय पावताय थंय चोयाय तुमी हे म्हण तूं सगळे संवसारा पावले. कोण आमगेले डिसायपल जेजूगेले शीस तोमास. आमी तोमासाचीं फकाणां करून उरलीं दुबावाचो तोमास म्हणून पूण तोमासान गोंया इंडियेक येवन इंडियेक जेजूची खबर परगटली आनीक इंडियेक आयज कातोलीकपण येयलें आनीक आमी आयज कातोलीक आहाय. कितू वर्सांनी 2000 वर्सां जालीं तोमास इंडिये येयलो जाल्यार. आनीक आतां आमकोडे प्लेन आहाय, बोटी आहाय, मोटर आहाय, गाडी आहाय, एक्टिवा आहाय, सगलें आहा, मोबायल आहाय, वॉट्सॅपां सगलें आहा. आमी कितुले मनशाक जेजूची खबर सांगून साल्वार केले तोमासा भाशेन. हिंगा बंद करुया फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट आमेन. रोजार करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका मारियो आनीक ताजे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताजे फॅमिलीक तेओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फॅमिलीक कोलेत आनीक ताजे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक जेसी आनीक